ते मातशें वाट हांव सायडीक करता सध्या सुभाष शिरोडकर आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत वेळसाच्या उपोशणाक ते बसल्यात थंय तेन्ना मेळपाक गेल्ले आसा तुमी पळोवंक शकता लायव्ह आमी तुमकां दाखयता हांगा जी भाजपा ती सध्या चालू आहा ते 39A म्हणजे विरेशान सांगलेलें की जो पर्यंत स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आपूण उपोशणाक बसतलो म्हणून हांगा स्ट्रायकाक बसतलो म्हणून सध्या CM 5 दिसांनी CM सध्या विरेशाक आझाद मैदानाचेर मेळपाक गेल्ले आसा आनी इवन श्रीपाद भाऊ शिरोडकर ते सुद्दां हांगा आयल्या सो तेंची जी भाजपास चालू आहा ते डिस्कस करतले आनी मागीर आमकां सांगतले कशी कितें तेंचे फूल गोश्टी कितें आसा
कसं तुमचं
ऑर्डर कोणी दिली माझी ऑर्डर कोणी दिली बाहेर चला मला वाटी वाटी मातशी वाटी सर 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 तुम्ही मेवळे हांव आमदार विरेशाचो म्हाका हेल्थाचो कन्सर्न आसा रिगार्डींग तुज्या हेल्थाची हांवें चवकशी केला हांवें दोतोरा कडेन उलयल्लो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला ताणें जितके डिमांड सांगल्या त्या डिमांडाचेर हांवें तेजे कडेन पॉझिटिवली तेजे कडेन उलयलां ताका हांवें सांगलां की मॅक्झिमम गजाली ज्यो आसा ह्यो हेज्या प्रमाणे तेजे कडेन हांव उलयलां आनी थोडो टायम हांवेंनूय ताका सांगलां की तेणी स्ट्रायक आपलो कॉल ऑफ करचो असेंब्लीन डिस्कशन करून रायट फोरमाचेर हेजे विशयी सोंपोवया म्हणून हांवें ताका सांगलां त्या खातीर एनी हांव तेज्या म्हाजी रिक्वेस्ट कन्सिडर करून तेणी स्ट्रायक कॉल ऑफ करचो अशें म्हाका दिसता सर आणि पीआय तिने सस्पेंड करून डिसमिस कर कितें म्हणलें अरे तुम्ही दुखलता कितें रे पुलीस म्हणून सारखे आमकां हें वागता मरे तुम्ही आमी सांगता तांकां सरा विरेश बोरकर जो 3 दिन से मैंने स्ट्राइक पे बैठा था उसके हेल्थ का कंसर्न के थ्रू मैं उसको मिलने के लिए आया मैंने उससे पर्सनली बातचीत की है उसने जो डिमांड रखे हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया निश्चित रूप से उसके डिमांड के बारे में हमने उसको पॉजिटिव एश्योरेंस दिया है मैंने उसको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की रिक्वेस्ट की मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे मैंने उसको कहा है कि विद इन आवर बाकी जो सब कुछ उसको बताना है मैं बताऊंगा आके तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी जो 2 डिमांड्स उन्होंने सामने रखी थी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है 39 के ऊपर और मेन एंडर किया है जी हाँ दोनों के ऊपर राव राव हांगा ब्रिज मग राव राव बाहेर बरं आम्ही बाहेर होतो मास एक 10 मिनिटं रिक्वेस्ट करतो बरं बाहेर चल मागच्या बाहेर चला 10 मिनिटं सगळं प्लीज त्याला बाहेर तुम्ही तेवढे प्लीज बाहेर तुमचा सगळं कवर दिसलं सगळं दिसलं अरे रुक बोला अभी रुक काय सांगू ना अजून सो सध्या गोयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत विरेशाक मेळ्ळो तेंच्यांनी डिस्कशन केलें तो आनी सुभाष शिरोडकर जो WID मिनिस्टर आहात ते दोगूय जाण विरेशाक गावले. सो ते विरेशाक जे कितें डिमांड्स आसले ते CMन अग्री केला आनी CMाक सांगला. CMन तांकां सांगला की एश्युरन्स दिला की जे डिमांड्स आहा
ते सध्या तो फुलफील करतलो म्हणून. सो सध्या आमी रावल्या की विरेशाचे ते सायड आसा ती सध्या पळोवपाक रावल्या. हे धर मरे माझा आज चुकलो. वो केन्ना बायट दितलो पण 10 मिनटां राव म्हटलं. हा वय कितें करूं अशें जालो पण कितें कोण घेतलें हा इधर लांब करता ये तो दे इधर रुक रुक थोड़ा रुक और बिगिन राव एक मिनिट म्हणून एकूच मिनिट. हय मनोज सांग. मनोज तुमकां CM येवन मेळोन गेलो आतां प्रोटेस्ट करताना कितें सांगला कितें? आतां CM येयलो आमचे जे डिस्कशन आमी केल्ले विरेशान जे डिमांड्स घातलेले ते डिमांड्स तेच्या फुड्यान आमी परते दवरले आनी ताका विचारले की हे डिमांडाचेर तुजें कितें म्हणणें आसा काय म्हणून. तेणी थोड्यो गजाली आमकां सांगले की तो हें करतलो तें करतलो, थोडी आश्वासनां आमकां दिली. आतां ती आश्वासनां घेवन तेणी विरेशाक सांगले की तुवें जो तुजो अंगश्ट तो कॉल ऑफ करपाचो. पूण सद्या तरी तो कॉल ऑफ आमी स्ट्रायक करिना कित्याक आमकां उपरांतूच कितें तो निर्णय जातलो. आमकां हेच्या पयलीं तुमी जाणा अश्युरन्स कशी दितात, एश्युरन्सा दिल्या उपरांत कितें जाता सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताका लागून आमी हे स्वतंत्र कितें म्हणटा तें आमचें स्वतंत्र डिसिजन आमी घेवपाक शकना. हे डिसिजन आमी जर घेतलें जाल्यार आमकां कलेक्टीव डिस्कशन करून घेवपाक जाय. कित्याक हो प्रोटेस्ट फक्त आमचोच न्हू, आमच्या आमदाराचोच न्हू. ह्या प्रोटेस्टान आतां सगळे जाण सहभागी जाल्लेले आसा. जशे बाकीचे डिसिजन्स आमी कलेक्टिवली घेतले तशें हें डिसिजन आमी कलेक्टिवली घेतले. डिस्कशन CM वांगडा डिस्कशन जेन्ना जालें तेन्ना 39A चेर डिस्कशन जालें. गोंयचे जे प्रॉपर्टीज आयज 39A अंडर जे कन्वर्ट जाला तेंचेर जे अप्रुवल्स येयला, जे एप्लिकेशन्स केला ते सगळ्यांचेर डिस्कशन जालें. मागीर 39A जेच्या वयल्यान मुद्द्याचेर ही चळवळ चालू जाल्ली, हो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो तो म्हणल्यार पाले शिरगांव आनी सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे 9 प्रॉपर्टीज आसा जेंचेर कन्वर्जन जाला, थोड्यांचेर जाला, थोडी एप्लिकेशनां गेला तेंचेर डिस्कशन जालें. मागीर जे पुलिसांनी विरेशाक मॅन हँडल केल्लो, ज्या लोकांक सकयल हाडलेले त्या पुलिसांचे सस्पेन्शनाचेर डिस्कशन जालें. तेंचेर थोडे आमकां अश्युरन्सीस मेळ्ळी आहा. आतां ती अश्युरन्सीस जी मेळ्ळे ती अश्युरन्सीस आमी हेंच्या कडेन आमच्या सगळ्या हेंच्या कडेन डिस्कस करतले. डिस्कस जाल्या उपरांत कितें आहा तें रोखडेंच तुमकां कळयतलें. हांव तुमकां आतां कितें डिस्कस केलां तें CMन तुमकां सांगलात आसतलें. पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा, आमच्या आमदाराचो जीव हांगा इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक आतां तो जेन्ना हंगर स्ट्रायकाक आसा आतां तेजी ऑलरेडी प्रकृती आसा ती खालवत आसा. कित्याक आतां 4थो दीस चालू आसा आनी डॉक्टरान पासून सांगला की चड तो जितलो स्ट्रेस घेतलो, जितलो तो फुडले प्रोलॉंग जातलो तितले तेचो दुसरे डिफरंट बॉडी ऑर्गन्साचेर तेच्या प्रेशर पडपाक शकता आनी पडटलो. सो ताका लागून कितें तें डिसिजन आसा, आमदाराचो जीव कोण, बाकीचे आमचे डिमांड्स कोण, लोकल्स कोण आसा तेंचे म्हणणें आयकून, बाकीचे जे लिडर्स आहा तेंचे सगळे म्हणणें आयकून आमी एक कलेक्टीव डिसिजन घेतलें आनी तें डिसिजन तुमच्या फुड्यान आमी दवरतले. युरी आनी युरी बीन येता मरे, युरी बीन सगळे
आतां वाटेरूच आसा, रोखडेच ते पावतले, ते जाल्या उपरांत आमचें डिस्कशन जाल्या उपरांत परते आमी प्रेस ब्रिफींग करतले. ओके, थँक्यू. आतां तेणी तोंडी आश्वासन दिल्लें आसा म्हणून सांगता की प्रोटेस्ट आसा तो कॉल ऑफ हंगर स्ट्रायक कॉल ऑफ जावंक ना, आमी बंद करूंक ना. आतां त्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरपाचो ना, कितें करपाचें ना जाल्यार रिटर्न आमी मागलेलें आसा, कितें मागपाक आमच्या सायडींच्यान मागलेलें, कित्याक तुमी जाणा आमी तोंडीचेर आमी तरी बिलीव करिना, आमी रेव्होल्युशनरी कॉन्स्टांनी तर बिलीव करीत ना अजिबात, पूण हेतून लोकूय इनवॉल्व आसा. फाल्यां तोंडीचेर आमी मानले, फाल्यां लोक आमकां कितें करतले, फाल्यां लोकांकूय आमी आन्सरेबल आसा. सो ताका लागून कितें आसा ताचो बेस्ट निर्णय इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचो आमदारूय आनी लोक आनी गोंय, तो बेस्ट इंट्रस्टान कितें आसा तें कलेक्टीव डिसिजन आमी घेतलें. पूण हें डिसिजन घेवपाक आमकां मातशें डिस्कशन करपाक जाय. तें डिस्कशन मातशें लेंथी आसपाक शकता, कित्याक भितर भरपूर गजाली आसा. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एक मतदार संघच, नाजाल्यार बाकीचे खुबशे गजाली आसा. एसेंब्ली आसा, एसेंब्लीन बील घेतले आसतले, एसेंब्लीन रेजोल्युशन घातलेलें आसतली, ह्या सगळ्याचेर कशें कितें करपाक शकता, कित्याक एसेंब्ली आतां 6 तारीख आसा. सो तेतून आमदार एलओपी आसतलो, एलओपीच्या अंडर बाकी सगळे ऑपोजिशन आमदार आसता. सो तेचें म्हणणें कितें आसा हेचेर, फाल्यां कायदे तज्ञां कडेन आमकां आतां उलोवचें पडटलें, कित्याक आमकां तेणें एक सांगलां आतां एक्सपर्टां कडेन जेंच्या कडल्यान आमी गायडन्स घेता तेंच्या कडेन आमकां उलोवचें पडटलें, विचारचें पडटलें बाबा हें तेणी आश्वासन दिलां, ह्या आश्वासनाचेर आमी कितें करपाचें, हें जातलें ना, शक्य आसा, कित्याक तोंडान आमी भरपूरशीं आश्वासनां दिता पूण ती फाल्यां पूर्ण जावपाक जाय, कायद्याच्या हितून पूर्ण जावपाक जाय. जशें चिमला तुमी पळयलां, पयलीं कितें केल्लें, एक लेटर काडलेलें मागीर दुसरें लेटर अशें करून करून तें फायनल सारकें जालें. सो तशेंच आमच्या कडेन जे एक्सपर्ट आसा तेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तुमकां कळयतलें. ओके, थँक्यू. मनोज एश्युरन्स कितें दिला सीएमान? ते सगळें सांगता तुमकां. आमचें आतां डिस्कशन जालें एक एश्युरन्स तुमचो मेन डिमांड 39A आसलो, तेजेर कितें एश्युरन्स? सगळ्याचेर तेणी एक आपल्या सायडींच्यान अश्युरन्स दिल्ले आसा. 39A दिला, विऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले हें आसा तेचेरूय दिला, पुलिसांचेरूय दिला. ही जे अश्युरन्स दिला ती आतां लोकांक मान्य आसा, बाकीचे जे लिडर्स आसा तांकां मान्य आसा काय तें सगळें आमी तुमकां हेच्या जाल्या उपरांत कळयतलें. ओके, पळय आमी तुमच्या कडेन आतां तें कांयच सांगना, एकदां डिस्कशन जावन डिस्कशन जाल्या उपरांत सगळें तुमच्या ओके बरें, थँक्यू. अरे खंयची आहे तूं, खंयची आहे काडपाक मेळटा? कोणी आला काडपाक जाय, कोणी आला काडपाक मेळटा, मिडियाक काडपाक घेवपाक मेळटा, घेवपाक मेळटा. हय, व्हिडिओ काडटा तो आमी घेता आसतना, आमचो व्हिडिओ काडटा. अरे मात आमी घेता मरे थंय, तूं मदीं येता घुसता, आमी आमचें काम करता मरे. तूं घालतलो रील घालतलो काडून, हेजेर इंस्टाचेर घालतलो काडून. अरे आमचं गुगलता मरे थंय तो आमचें चडटलो. येऊन आवाज घेणार म्हणताना माणसं करून सांगा कोणाक करताय मोबाईल हेवी गरम झाला. जुमडीन म्हणतो डिमांड आहा ते तुमचे तेजे हेल्थ कन्सर्न आहलो ते ताका मेळ्ळो, पण फुडें आतां एसेंब्लीन डिस्कस केल्या, पण कितें डिस्कस केल्या ते मनोजा म्हणूंक ना. सो वॉट यू वूड लायक टू से?
पण सरकारा कडेन आयज मेजॉरिटीन पावर आसा, 33 आमदार आसा. सरकार रातयान नोटिफिकेशन काडटा, जो कायदो ना तो अस्तित्वान हाडटा. लोकांची मागणी कितें आहा की 39A आहा तो स्क्रॅप करचो. ताजे खातीर आयज गोंयचो भुरगो उपोशणाक बसला. कितले दिसांनी CM आयला हांगा, बरी गजाल आली CM आयला हांगा, पूण जे डिमांड दिले घातले पळय ताजेर चर्चा करा न्ही. तुम्ही दिल्लीवाल्यांक खातीर एक नोटिफिकेशन हाडटात, रातयान कायदो चेंज करतात. तेच धर्तेर आयज लोकांचो डिमांड आसा, गोंयच्या सगळ्या लोकांचो डिमांड आसा, ह्या भुमिपुत्रांचो डिमांड आसा की जे 39A आसा ते स्क्रॅप करचे. कोणाक जाय 39A? लोकांक नाका जाल्यार कित्या खातीर सरकाराक मंत्र्यांक जाय, मुख्यमंत्र्यांक जाय, TCP मिनिस्टरांक जाय, का खंयच्या मंत्र्याक जाय? स्क्रॅप करचे. आमची सगळ्यांची मागणी आसा पळय. आमी हांगा येयला ह्या मुवमेंटाक तेको दिवपाक. हांव पेडण्याच्यान आयला. ह्या भुमीचे आमी सगळे मालक आसात. आमकां नाका जाल्यार सरकाराक कितें जाय? मंत्री ठरयतले, सगळ्यां गोंयचो फ्युचर मंत्री ठरयतले का लोक ठरयतले? लोकांक हे राज्य चलता संविधानाचेर. लोकांक खातीर लोकांक जाय तशें चलोवपाक जाय. सो म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेवची आनी जी टसल चल्ल्या की गोंय कितलो कोण काबार करपाचो आहा, मुख्यमंत्री करता एका TCP मिनिस्टर करता, ही टसल काबार करपाची. गोंय जे आमच्या आज्या पंजांनी राखून दवरले, ताची निसर्गाची सगळी जी राखून दवरल्या ती तशीच राखून दवरची. ताजे खातीर हे सगळे गोंयचे भुरगे आयज आसा. डिमांड आसा की जे विरेश बाबान जे डिमांड घातल्या त्या डिमांडाक हांव पेडण्याच्यान आयला. म्हाजो इश्ट आसा जॉन, सगळ्यांचो एकूच पाठिंबो आसा की हे जे 39A आसा, जे डिस्ट्रक्शन आसा गोंया खातीर, ते काबार जावपाचें न्ही, ते अस्तित्वातून काबार जावपाचें अशी मागणी पूण आसा. आतां CM मेळून गेलो, तुमकां दिसता 39A फाटी घेतले काय ना? पळय ताज्या खातीर तेंच्यांनी हरेक हथकंडे वापरले न्ही. स्टेटमेंट पळय मिनिस्टरांची कितें म्हणजे उन्मत्तपणा जे आमी म्हणटा ते उन्मत्तपणा आयज TCP मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटान वयल्यान कळ्ळें. आयज मुख्यमंत्री ह्या राज्याचो पालक मंत्री आसा, ताजी जबाबदारी न्ही. ताणें कितें करपाचें? कोणूय कितें करता. हांगा चोरयो जाता, हांगा मर्डरां जाता, सगळें जाता. आनी जे मॅन हँडल केला पळय पुलिसाक, ताजेर कारवाई कित्या खातीर जायना? CMक जेन्ना प्रश्न केले रिपोर्टरान हय. की तेजेर केन्ना CM उगी रावलो? म्हाका दिसता हांगाच्यान ही सुरवात जाल्ली आसा आनी गोंय कशाय रितीन राखपाचें. जे लोकांक भितर घरा रावन आयज तांकां दिसता की बाबा म्हाका कितें जालें, म्हाजें कितें वयता, तांकां एकूच सांगूंक सोदता. आयज आमच्या हितून म्हणणी आसा, आयज म्हाका फाल्यां तुका ज्या ज्या वेळाचेर डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर घरां मोडूंक येतली तेन्ना दिसतलें की बाबा म्हाका कोणाची हेल्प जाय. पूण आयज गोंयचे हे निसर्ग काबार करपाक येतात तेन्ना सगळ्या लोकांक हे लागता, फुडल्या पिळगेकूय लागतले. फुडल्या पिळगेचे जर फ्युचर जर अबादीत करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आयज इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी हांगा येवंक जायना. एक गोंयकार आनी गोंयच्या ह्या सगळ्या निसर्गाच्या संरक्षणा खातीर जातीन येवपाची गरज आसा. थँक्यू. जॉन कितें म्हणटा तूं? हांव खरें म्हटल्यार हिंगा येवन वचून आसता. आयज तेन्ना कळ्ळें की विरेश बोरकाराचे हेल्थ मातशें बिगडलेलें, वॉटर लेवल डिहायड्रेशन जावन वॉटर लेवल तेजें डावन जालें आनी डॉक्टरान ताका सांगलें 3 लिटर तरी उदक पिवचें पडटलें म्हण. ताका लागून हांव खबर घेवपाक म्हूण ताका येयलोलो. हांव म्हाका दिसता आमचो सगळ्या गोंयकारांचो, म्हाजें हांवें एकल्याचेच म्हणूंक जायना, म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचो ताका पाठिंबो आहा आनी आसूंकूच जाय. कित्याक ताजी पळय ती लढाई आहा ती गोंयच्या हितानूच आहा. गोंयकारांक कितें पळय जाय तेंच तो मागता.
39A विथड्रॉ करपाक दॅट इज म्हाका दिसता सगळ्यांचोच डिमांड गोंयकारांचो तोच आसूंक जाय कित्याक 39A हॅज टू स्क्रॅप पप्पू आतां पप्पू येयल्लो ताका पप्पू म्हणून वळखता गांवभर लोक गोंयान पप्पू प्रमोद सावंत त्या पप्पूचेर विश्वास ठेवू नाका तुमी हो पप्पू आतां वयतलो आनी रातचो बदलतलो हो देवाचेर विश्वास दवरणारो मनीस न्हू खापरेसराचें देवूळ म्हणलें तेणें त्या मनशाक तुमी विश्वास धरू नाका पप्पूचेर आनी त्या विश्वजीत राण्याचेर विश्वास ठेवू नाका जेन्ना हे जाता तितके तेंच्यांनी स्क्रॅप करचे अख्ख्या गोंयकारांक उलो मारता तेन्ना तुमी एक जावचे आनी पार्ट्यो हे ते कडेक काडच्यो आनी हे गोंयाक विरेश बोरकार बाप कितें करता पळय ताका सपोर्ट करचो तो गोंया खातीर करता आपल्या स्वता खातीर करिना तो स्वताच्या फायद्या खातीर करिना हे चोरांक चोरपाचें आहा आतां हो CM येयला पळय प्रमोद हो फक्त तेजे खबरेक येयल्लो न्हू हो लोकांक पळोवपाक गेलो कितके लोक आसा ते आनी त्या खातीर हो पुलीस फोर्स करता तेन्ना पुलीस फोर्साक ताका पळय ओडला पळय त्या पुलिसांक तेणें सस्पेंड करूंक जाय घरा बसून सस्पेंड म्हणजे कशें तेंचे कितें प्रायवेटान फंड आसा पळय तितलो कट करूंक जाय तेंच्या हातीन माती दिवंक जाय तेंच्या हातीन माती दिवंक धाडूंक जाय इतकेंच सांगूंक सोदता हांव साखळेसून येयल्लो आहा